बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. पुणेनान भावनो, माय मोगाचो योकार तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. मागणे जशे भाशेन सांतिनासान अणभवले आनी तें ताणें बरोवन दवरलेलें आसा आनी ही पद्दत सगळे जेजुईट वापरतात. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान वापरून सगळीं ओरां सगळो गोत तो बापा बरोबर जेजू बरोबर सादतालो तो हे पद्दतींतल्यान. आनी हाका लागून अदीक जेजू ताचें सवें जियेतालो आनी जेजू ताचें सवें वावुरतालो आनी जेजू ताचें सवें पेकोवणी दितालो. तर ही पद्दत आमी शिकून ती वापरूंक लागया आमच्या मागण्यांत. मागणें म्हणजे देवा बरोबर संबंद. पयले सुवातेर पयलो भाग 3 वस्तू इम्पॉर्टंट. देव ताचे सवें आमी आसांव जियेता आनी भोंवता सगळ्याक आसा. ह्या देवाक आमी आजीर जावया कित्याक तो आमकां आजीर आसा. हो प्रतिसाद रिस्पॉन्स 2 पावंड्याचेर. एक म्हणजे म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कारांतल्यान भायर सुस्कार सोडटना ताचे सवें आमी रिगून रावया आनी सुस्कार भितर घेतना देव आमचे सवें रिगून रावता. पूण मनोभव कसलो आसूंक जाय. तिसरो भाग हातूनच जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणे भितर स्वास घेतना सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर्न हे भाशेन भायर सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन. पूण आमी हें सगळें मनांत दवरतना जेजूच्या नांवानूय आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सुटना जेजू 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 म्हणून सगळे आमचे सवें आहा तितलें भायर काडटा. म्हणून हे 4 मुद्दे आमी मनांत दवरया. पयले भागांत मागण्यांच्या देव म्हाका हाजीर आसा, हांव देवाक हाजीर आसा. ताचे सवें आमी जियेता भोंवता म्हणटच म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावता. हांव चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. पूण जेजूच्या नांवांत भितर घेतना आमी जेजून बरोवन येता. जेजू 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 म्हणून सगळें भायर सुट्टा. पूण हें कित्याक लागून? 5वो भाग देवाचे व्हडी मोहिमे पासत. पूण आमच्यान तें करूंक जायना. तर जेजूक आमी ही विनंती करता. आमचें इंतेसांव म्हणजे आत्म्याच्या पावंड्यार आमची चिंतना मनाच्या पावंड्यार आनी आमची कर्तुबां ती म्हणल्यार तूं कुडीच्या पावंड्यार ही सगळीं तूं थाऱ्यार हाड. ती सारकी कर आनी ती सगळीं ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजे व्हडी मोहिमे पासत आमी ते वापरूंक. All for the greater glory of God, that all my intentions, actions and operations may be ordered purely for the praise and service of the divine majesty. हे भाशेन हो जालो पयलो भाग. दुसरो भाग मागीर सुरू जाता. जेजूक आमी हाजीर आसा म्हणजे जमीन आमची तयार जालेली आसा. देवाचें उतर आतां पत्करच्याक. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाची चोस्तींक फळां दिवंक जायना तेच भाशेन तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां तो आमचें सवें आपलें उतर घालता. जेजूक आमी एकवटान हाडून ताचें उतर म्हणजे ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत आतां आमी नियाळूंक लागता. तें एक बी कशें जमनींत पडलें म्हणटच देवच तें किल्लयता. पूण आमची जमीन बरी आसूंक जाय न्हय. ते पत्करच्याक पयलो भागान आमी तयार जाल्लीं आसा. तर ताची उतरां आमी
ताका आजीर जावंक लागता. पयल्या भागान जशे भशेन आमी ताका आजीर जाल्ल्या आतां ताका आजीर ताच्या उतरांतल्यान तें देवाचें उतर आयच्या दिसाचें आसा ताका आजीर जावया. दुसरो भाग म्हणजे तातूंत आमी तें नियाळया. कशें नियाळटले हांव? आतां आमी तर घरा आसा जर दोळे बंद केले जाल्यार भायर सावन येताना आमचे घराचें सगलें आमी जाणो. भितर सरल्या म्हणटच हॉल आहा, त्या उपरांत एक सायडीन रूम आसा, दुसरे सायडीन हें आसा कुजीन आसा, तिसरे सायडीन आमची रावपाची खोलयो आसा, ती फुडें गेले आनीक आसता टॉयलेट आसा. हे भाशेन आमी आमच्या घरांत कितें आहा तें जाणो. तेच भाशेन देवाच्या उतराक आमी ते भाशेन सारकी आजीर जावया. आमची पळय सगळें आसा तितलें ताचें सगळें आमी दवरया. हांव तुमकां दाखयतलो कशें करपाक तें. तें जालें की ना हो दुसरो भाग जालो. खूब वेळ घेवचो आमी, सारकी तातूंत रोमोन वेची. मागीर आमी मागीर देवा कडेन जेजू कडेन मागता ताचो मोग खरेपणी सारको खोरायेन करचो आनी ताचो पाटलाव आमी पूर्णपणे करचो. हें आमी ताचे कडेन मागता. तो आमचे बसत जिवन जियेलो तो संवसारांत कशे भाशेन जियेतालो ताचे भितर कितें चलतालें तें आमकां कळोवच्याक, कित्याक ताचो मोग करच्याक आनी ताचो पाटलाव करच्याक. हो जालो दुसरो भाग. आनी तिसऱ्या भागांत मागीर हांव तुमकां सांगतलो. आतां हे दोन भाग आमी अणभवया. सगळीं जाणां आतांची ताळटां अशीं धरलीं की ना मागीर कितें जाता, ही शक्ती पळय आसा जेजूच्या नांवान ती पॉजिटीव जाता आनी आमचे कुडीक सांद्यांक कुडीच्या मनाक आनी आत्म्यांक पेकोणी हाडटा, थाऱ्यार हाडटा. बाकीचें पळय आहा तें सगळें उस्तवता, भितर आहा तितलें भायर सरता आनी तें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडटा. हे परी आमी तातूंतली नितळ जाता. हें आमकां आतां आडा येना. आमी शुद्ध निर्मळ जालीं की ना देवाचें उतर करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटा. तर हें आतां आमी करया. हे भाशेन हात जोडया, मुठयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, तकली स्ट्रेट दवरात आनी दोळे बंद करात. सुस्काराक हाजीर जायात. सुस्कार भितर सोदता आनी भायर सोदता. भितर सोदता तेन्ना तो आमची पांयाची बोटां आसा थंयसून तकले मेरेन कुडींत आनी सगल्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. त्याच प्रमाण मनांत आनी आत्म्यांतूय. आनी सगलें भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू. बरो सुस्कार घेयात पोत्तून जेजू 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 जेजू. हातूंतूच तुमकां पेटकुणी मेळोंक लागतली कुडीक मनाक आत्म्याक. जेजूचेर आमचें जिवीत सुस्कारांतल्यान थिरायता. पूण आमचो मनोभव कसलो आसा? हांव सर्वेस्पराचो चाकोर सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचें दोत्ताना आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां हांव नितळ निर्मळ जायत वेता आनी ताचो आकार जो आमचे भितर आहा तो अदीक आनी अदीक घडोवन येता. तो हे भाशेन घडटा आमकां की आमचीं इंतेसां आत्म्याच्या पांवड्यार ताची जावंक लागतात. ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयता की तें इंतेसांव आहा पळय तें इंतेसांव घेतलें म्हणटच आमचीं चिंतनां त्या प्रमाणें बदलोंक लागतात. आपल्यापणांत आसलेलीं जाल्यार चिंतनां त्या प्रमाणें बदलतलीं. चिंतनां आमचीं थंयसूच थान उपजावतात, भितर थान इंतेसांव आसा. मागीर चिंतप कित्याक लागून आसा? ती एक येवजण कितें करूंक जाय तें आमी करून आमचे कुडींत तें पाळटाव. कर्तुबां आमची थंयसूच थान उपजावतात चिंतनांतल्यान. त्याच प्रमाणें आमची भावना. तर हें सगळें थाऱ्यार हाडटा जेजू.
जेजूक आमी समोर पिता, तो आमचें तें सगळें थाऱ्यार हाडटा, ताजो पवित्र आत्मा आमकां मदत करता आनी आमी आमचे पासत न्हय पूण बापाचे व्हडय मोहिमे पासत आमचो हो वेळ पर्यंत सादता. आनी हे भाशेन सारूंक लागलें की ना, आख्खो दीसभर मागीर आमी त्याच भावनांनी मनोभवांत आमचें जिवीत सादतले. सगळीं आमची कर्तुबां देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी वापरतल्या, कोत्तल्या, घडून हाडटल्या. तूं सायबा तें सगळें थाऱ्यार हाड म्हजें, तुका रेस्पेत मान दिवच्याक, प्रत्येक सुस्कारान तुका आजीर जावपाक, रेस्पेत दिवपाक, तुजो मोग अणभवच्याक आनी तुज्या मोगान सेवा करच्याक. आनी हे सगळें बापायचे व्हडे मोहिमे पासत. प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारकी जागृत आसा, आमी एकदम स्थिर बसून आसा, आलो ना दोलो ना, पूण सगळें भितरलें आमचें जागृत आसा. ही जागृताय म्हत्वाची. जेजूक आमी आजीर जाल्या म्हणटोच जेजू एक आरसो कसो, तो आमकां आमचे भितर कितें चलता तें सगळें दाखयतलो. पूण तें सगळें आमी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावतल्या आनी आमची चिंतनां बदलोंक लागतली, आमची भावना बदलोंक लागतली, आमची चाल बदलोंक तो घडून हाडटलो. कित्याक तो आमचे भितर आसा. ताकाय कोठोनची येयली म्हणटोच ताचें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जातलें. आमी प्रत्येक जाणा एकदम विशिश्ट, आमचे सारके आनी कोणूच ना. आमी युनीक. ताका लागून जेजू म्हजे सगळे आपलो कार्य जो करूंक जाय तो करतलो. ताका लागून निर्दुकाय आमचे मदीं येवपाची गरजूच ना. ना म्हणून गोरवूय आमचे सगळें घडोवंक फावना, कित्याक आमी एकदम युनीक आनी तो वावर म्हज्यानूच उत्तम तरेन करूंक जाता. हिमटेपण आमी आमचे मदें बागडून धरूंक फावना, पूण देवाच्या हातान आमी सगळें केलें म्हणटच तो जाणो कशे भाशेन ताचो वापर करूंक जाय पळय तो, ताका करुनी. तुमकां घोडेक जेम येत, न्हिदोत तुमी, पूण भियो नाकात. तुमचो आत्मो जागृत आसा. म्हज्या उतरांक तो सगळें आयकून तुमचें सगळें घडून हाडटलो. तुमी न्हिदोत घोडेक मनांत आनी कुडींत, पूण आत्मो तुमचो जागृत आसा. ताका सगळें कळटलें. ते भाशेन तो घडूनय हाडटलो तुमचें सगळें. ही पेकोवणीची न्हीद जाता. उठली म्हणटच कंटिन्यू करात. दास्ती घेवपाची गरज नाच. दर दिसा आमी कोत्ता न्ही मागणें,
तो 2 दिसा आमची प्रगती जायत वेतली आनी तुमी पळयात जागृत जातल्यात सारकी. आतां आमी देवाक हें सगळें सांगल्या उपरांत आमी तयार जाल्या आतां जेजूक ताचें उतर आमचें सगळें स्विकारच्याक, जशी जमीन बी स्विकारता, पत्करता आनी देव मागीर तें बी किल्लयता, त्याच प्रमाणे आमी जेजूकाचेर जातल्या आनी तो आमचें सगळें आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान किल्लवतलो. मागण्यांतल्यान आमी ताका आपणायता, एक जाता, तो ताच्या उतराक आमी आयकोन एक जावया. तशींच रावात. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोयी प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिषेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सोदताली ती मानकुळी उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, ओ जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावा वीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. हें हांगाय तुज्या खाशा गांवां घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या
पात नोदगरांतले विदवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवादेच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानां आसली तितली तिडली आनी उठून ताका भायर घालो. ताणें तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकलाक शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेल्लो. ह्या देवाच्या उतराक आमी आजीर जाल्या. पयलीं आमी सुस्काराक आजीर आसलेल्या, आतां तेच परी देवाच्या उतराक आमी आजीर आसा. आमचो मनोभव तोच. जेजूक आमी ह्या उतरांतल्यान पोतकोरला आनी जेजूच्या सवें आमची सगळीं चिंतनां भावना सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडीत रावया. पूण ह्या ताच्या उतराक आमी हाजीर जावन तें करुया. एके वतीन तातूंत ताच्या उतरांत आमी उफेता. आमी सगळें जाणो, पूण तें सगळें जाणो जावच्याक आतां दुसरो भाग दुसऱ्या पावंड्याचेर आसतना तातूंत आमी उदीक खोलायन शिरया. कितें करपाचें आतां? आतां मनांत आमी चिंतया देवस्थान कशें आसा पळय तें. आनी जेजू चलोन त्या देवस्थान येता. सुनवाराचो दीस आसलोलो आनी तो वाचूंक उबो रावता आनी ताका इजायस प्रवादांतल्या पुस्तकांतलें दितात. वाचता वाचता तो एक मुद्दो तो घेवन ताका म्हणटा, ह्याय सगळे शांती पावले. ताका ती म्हणटात वो कोण? आमी ताका वळखता. पूण तो तांकां कितें म्हणटा? वयसाक आपल्याच गांवांत बरें करूंक जायना, कित्याक तांचो विस्वास ताचेर आसना. दुसऱ्याची केली तीच विस्मृतां हांगसर करूं पळया म्हणटात. ना, करूंक जायना, कित्याक भावार्थ तितलो आसना. आमी वखता ताका. मारयेचो पूत, जुजेचो पूत थंयूय आसा. तो तांची मनां उजवाडायता. तो तांकां सांगता, कोणा कडेन जो भावार्थ आसा तांचे कडेन त्यो मिलाग्री जाता. सिरयेचो नामान, सारेपाताची विधवा,
ती सगळीं रागाव बरीत जातात कित्याक तो तांच्या तोंडार थापता की तांचे सगळें ताचे विशीं भावार्थ ना, विस्वास ना. आनी ताका दोंगराच्या तेंगशेर व्हरून उडोवंक सोदतात, पूण तो तांच्या मदल्यांतल्यान चलून वेता. हें आतां आमी पळयलें. भितरल्यान जेजूचें उतर आयकलें आनी ताका आमी अदीक खोलायेन हाजीर जाल्या. आतां आमी जेजू कडेन विनंती करुया. जेजू, तुजें आंतरीक जिवीत आमकां उगडापें कर. म्हणचें भितरलें कितें चलता पळय तें आमकां दाखय. कित्याक हांव तुजो खरायन मोग करतलों आनी हांव तुजो पाटलाव करतलों. ही कृपा म्हाका दी. तुका हांव सारको भितरल्यान हाजीर जावच्याक, तुजो सारको खरायन मोग करच्याक आनी तुजो पाटलाव करच्याक. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी स्विकारता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता. सुस्कार भायर सोडटना. पूण हिंचूर आतां आमी हाजीर जाता. जेजूक आमी हाजीर जाता. हिंचें म्हणून उतर म्हाका बरें लागता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेन म्हाका अभिषेक केला. ही जेजूची उतरां आमी प्रवाद्यान उद्गारलेलीं खरी, पूण जेजूच्या जिवितांत ती लागू जातात. ताका लागतात ती. गरिबां पासून, कैद्यां पासून, कुड्ड्यां पासून, जुलुमांक सांपडलेल्या तांचे पासून, जीं कश्टवतात तांचे पासून तो आयिल्लो आसा. तांकां सुटका दिवच्याक आनी देवाचें जिवीत तांचे सगळें अदीक उगडापें करच्याक.
हे परी जेजूक हाजीर जाल्या उपरांत हो दुसरो भाग आमचो सोंपता. फुडें आमी तिसरो भाग करूंक लागया. पूण आतां हे दोनूच भाग अणभवून आमी आतां हो वेळ संपोवया. कसो संपवतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान आमी आसा. तो जेजू आमचे सगळे आपल्या बापायक हे मागणें म्हणटा आनी ताच्या एकवटान आमी सांदे कशे ते मागणें म्हणून घेता. आमचे सगळें त्या उतरा प्रमाणे घडोवन येवं दी. बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे ताळटां आतांची घासया आनी दोळ्यांच्या पाटल्यांक ताळटां लावया आनी बोटां कपळांत दवरया, सारकी लागोन ये. आनी तुमी पळयतल्यात ही शक्ती जी गोळा जाल्ली आसा आनी घोवत आसलेली ती आमच्या दोळ्यांनी शिरतली आनी दोळ्यांक आनी कपळांत आसा ती आमचे मेंदूक पेकुणी हाडटली. पळय कितलो गो ती शक्ती आसा थिंचोर. दोळ्यांक पेकुणी हाडटली ती. पोत्तून घासया. पोत्तून दोळ्यांचे दवरया. दुसरे फाटी तिसरे फाटी आतां तिसरे फाटी दोळ्यांचे दवरया. शबासकी. आतां हे मदलें बोट आनी आकोणो ह्या भागान दोळ्यांच्या नाक आसा पळय थिंचोर दामया आनी थोडी घासया. परतून दामया आनी घासया. तिसरे फावटी आतां दामया आनी घासया. आतां आकोणो हांगसर वयर लायात आनी सायडीन अशी घासात. आतां ही दोन बोटां सायडीन वयर सकयल. अशें कोत्ताना आमकां बरी खरोच की येतली. आतां सकयल आनी सायडीन. जाणीन ऑपरेशन केल्लें आसा दोळ्यांचें आनी दोळ्यांनी लेन्सीस घातलेले आसा. तुमी ही एक्सरसायज करूं नाकात. इंडेक्स फिंगर आहा पळय तें अशें करून दोळे घासया. चुकयलो भाग, वयलो भाग, मदलो भाग सगळे दोळ्यांचे हे भाशेन. व्हेरी गूड. बरें दिसतलें. सगळी ती नॅगेटीव शक्ती आसा पळय ती भायर वयतली. आतां ही तीन बोटां हे भाशेन दोळ्यांचेर क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासात, ओडात आत. व्हेरी गूड. आतां परतून ताळटां घासात
आनी दोंपरांचेर दवरात. थोडो वेळ आमी नियाळ करया कशे भाशेन आमचें मागणें गेलें पळय तें. सुरवातेक आमी आयकलें मागण्यांत जें सांत फ्रांसीस शेवेरान अणभवलें तें हे भाशेन भितरल्यान आदारलेलें आसा. सांत इनासान तें पयलें अणभवलेलें आसा. तो म्हणटा म्हाका हें देवानूच शिकयलां. मागण्यांत आसतना देवान म्हाका हें शिकयलें. ही संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर, हो स्ट्रक्चर पळय आसा मागण्याचो देवान ताका शिकयलो आनी ताणें दुसऱ्यांक हें शिकोवन काडच्याक बरोवन दवरलेलें आसा. ही स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस म्हणटा ताका. स्पिरिच्युअल एक्सरसायज हें पुस्तक पळय आहा तातूंत एका म्हयन्याचो रेतीर कशे भाशेन करूंक जाता तिचोर बरयल्लें आसा. पूण आमी कितें करता, एका म्हयन्याचो न्हय, एका वर्साचो करता. दर दिसा रेतिरांत आमी भाग घेता. खोलायेन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तुमकां आमी जितली खोलायेन वचोंक लागता तितली आनीक शिकोवन दिवंक लागता. तर पयलो भाग असो आसलेलो. देवाक हाजीर जावंक देव आमकां सदांच हाजीर आसा. तो आमकां पळयता, आमी ताका पळयता. हे मागीर दुसऱ्या भागांत जेन्ना आमी पवित्र भोजोणेंत भाग घेतल्या तेन्ना आमचे दोळे जेजूचेरूच लायतले आनी जेजू आमचेर लायतलो. जेजूचे दोळे आमचेर पडले की ना ताची कृपेची, दयेची, शांतीची किरणां आमचे सगळें शिरोन आमकां ताचे सारकें तो करतलो. पूण आतां आमी कितें केल्लें, सुस्काराचे पावंड्यार ताका आमी हाजीर जाल्ल्या. कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा, सगळें स्वतीर आसा. कशे भाशेन आमी ताका स्विकारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें रिगून येता. सुस्कार भायर सोडटा आमी ताचे सवें रिगून रावता. हे भाशेन आमी ताका हाजीर जाता, हो प्रतिसाद आमी ताका दिता. पूण तातूंत हो मनोभव आसूंक जाय सायबीण मायेचो, सर्वेस्पराची चाकोर. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताका समर्पिता आनी सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाणे म्हाका घडोवन हाड तूं. आनी तो हाडटा. आनी तिसरो भाग हो जावन आसा तांचो सगळीं म्हजी चिंतनां, सगळीं म्हजी इंतेसांवां, चिंतनां आनी कर्तुबां तातूंत तूं ती सगळीं थाऱ्यार हाड. ह्या पासत तुका रेस्पेत मान दिवंक आनी तुजी सेवा करूंक व्हडे बापाचे व्हडे मोहिमे पासत आमी आमचें जिवीत खर्चूंक. हें जावन आसा, हो जावन आसा पयलो भाग. आमी तो बरे भाशेन केलेलो आसा. दुसरो भाग आतां जशे भाशेन आमी सुस्कारांत आमी देवाक जेजूक हाजीर जाल्ल्या, आतां त्याचे उतराक आमी हाजीर जाता. वोंप्याची वोपार घेवया. आमची आतां कूड मन ओत्मो बरी तयार जाल्ली आसा. देवाचें उतर स्विकारच्याक, पत्करच्याक वाचतना ताका आमी हाजीर जाता पयलीं. आतां आनिकूय खोलायेन ताका हाजीर जाता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका हाजीर भितरल्यान जाता. त्या उतरांनी आमी शिरता, त्या संदर्भांत आमी वेता आनी आमी सगळें पळोवंक लागता. फाल्यां आनिकूय सुबेज तुमकां कळोंक लागतलें. म्हणटच ते भाशेन दुसऱ्या भागांत दुसरो पावंडो जावन आसा असो की आमी तें सगळें भितरल्यान आकारता आनी एक चित्र कशें आमी पळोवंक लागता. कित्याक लागून हो तिसरो भाग ताची भितरल्यान आमकां समजणी घेवच्याक. भितरली समजणी फकत ताणेंच आमकां ती दाखोवंक शकता, तो घडोवन हाडूंक शकता. कित्याक लागून ताचो इतलो
लागशिल्लो मोग करूंक, ताका इतलो हाजीर जावंक की ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक. जशे भशेन आयज आमी पळयलो जेजू कशे भशेन अधिकारान उलयतालो आनी कोणाच्यानूच ताका हात लावंक जायनासलेले कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलेलो. ते भाशेन आमी भियेनासतना जेजूच्या एकवटान रावन जेजूकूच आपलें जिवीत आमचे सगळें जिवंक संदी दिवया. हे 3 मुद्दे जावन आसा दुसऱ्या पावंड्याचे आनी आमी बरे भाशेन ते म्हणून केलेले आसा. पूण कोत्ता कोत्ता तितलें आमचें हें अदीक खोलायेन घडोवंक लागतलें. आतां चिंतनांनी आसा पूण आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय. तर आतां आमी हे मागणें सोंपयता. महिमा बापाक पुताक म्हणया आनी सोंपोवया. मागीर थोडो वेळ विसव घेयात आनी स्वांक पवित्र भोजोन शाप स्टार्ट करया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन.